नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। प्रधानमंत्री मोदीचो गोयच्या बीजेपी कार्यकर्त्याक अपॉइंटमेंट, तोय बी व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर। 20 जानेराक मडगांवां बोड्ड्या दक्षिण गोयच्या कार्यकर्त्यांक मोदीचे व्हिडिओ सेशन। गोयचे अस्मिताय दिसा मेरशे जॅक सिकेराचो अर्धपुतळो। विधानसभे मुखार पुतळो उबारपा वेल्यान इशू। मायकल म्हणटा शासकीय दबाजो कित्याक ना, पाठ्यक्रमात जनमत कौलाचे कितें। टुरिझम पॉलिसी प्रेजेंटेशनाक 4 बोडकां। आमदार काडटात ड्राफ्टाची कुतां। गोयचे टुरिझमा कडेन ताळमेळ ना। मास्टर प्लॅनाचेर 3 कोटी उदकांत, पॉलिसीचेर 2 कोटी। मंत्री म्हणटा दिस्त करता। फॉरेनात नोकरी दिता म्हूण 71 जाणांक हजारांच्यो टोपयो। नोकरी मेळटली म्हूण पयशे दिल्ले गोंयकार आनी भायले तरणाटे पावले मडगांव पुलीस स्टेशनार। पदवी शिक्षण संस्था, विद्यापीठां, कॉलेजांनी अनुसावनूच आर्थीक मागास सवर्णाक 10% आरक्षण। सप्तकभरात सगळ्या मॅन्युअल। HRD मंत्र्याची घोषणा। सत्तरीत खैरीचे स्मगलिंग मोठ्या प्रमाणात चालूच। 6 जाणांक गाडी लाकडा सयत धरले। फाटल्या म्हयन्यात धरिल्ले 4गांक। म्हयनेभरात दुसरी धाड। सगळे महाराष्ट्रातले। तुया VLX फॅक्टरीतल्या ब्लास्टांत जखमी जाल्ल्यांतलो आनीक एकलो गेलो। 3 क्रिटिकलांतले 2 गेले। तिसरो अजून क्रिटिकल। GMCत उपचार। आनी खेळांत एशियन कपाचे ब्रेका उपरांत ISL मॅच 28 जानेराक गोंयांत। फातोड्ड्या जमशेदपूर आड FC गोवा मॅचीन नव्या वर्सा ISLची सुरवात। प्रधानमंत्री मोदीचो बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक अपॉइंटमेंट, तोय बी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर। दक्षिण गोयचे बीजेपी कार्यकर्त्यांक ताचे व्हिडिओ कॉन्फरन्स दवरला। 20 जानेराक मडगांवां बोड्ड्या हे सेशन खंय खासा करून बीजेपीच्या युवा कार्यकर्त्यांक। खासदार सावयकरान सेशनाचे शेड्यूल सांगले। गोयच्या मायनिंगाचे कितें ते खंय अमित शान आपूण पळयता म्हूण सांगला। साऊथ गोयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या भारतीय जनता पार्टीचे बूथ वर्कर्स जे आसात, ह्या सगळ्या बूथ वर्कर्सां वांगडा प्रायम मिनिस्टराचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान इंटरॅक्शन जावपाचें आसा। बाकी देशभरा भितर कांय राज्यां भितर अशा पद्दतीचो हो जो प्रोग्राम आसा हो सक्सेसफूल जालो। प्रायम मिनिस्टरान आमकां 20 तारखेर आयतारा दिसा परवा जानेवारीच्या सांजचे 12:30 वरांचेर मल्टीपर्पज ग्राउंडाचेर प्रायम मिनिस्टराचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्यां वांगडा इंटरॅक्शन आसा। साऊथ गोयच्या सगळ्या बुथा वयल्यान आमचे जे सादारणपणान 4 ते 4.5 हजार कार्यकर्ते हे ह्या इंटरॅक्शना खातीर उपस्थित रावतले। त्याची तयारी जी आसा ती ऑलरेडी त्या ग्राउंडाचेर सुरू जाल्ली आसा। गोयच्या मायनिंगाचे कितें ते खंय अमित शान आपूण पळयता म्हूण फ्रंटाक सांगला। सरकार कडल्यान ताचेर एक पॉलिसी फॉर्म्युलेट करून कशा पद्दतीने सुरू करपाचें सरकारान एका आय वूड से दॅट एका कंक्लुजना पर्यंत सरकार आयिल्लें आसा। निश्चितपणान ताचेंतलें सोल्युशन जें आसा तें मेळटलें। पयर आमी मायनिंग डिपेंडंट्स आनी आमी स्वता तिनूय खासदार हे ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह हांकां मेळ्ळे। तेंचे कडेन आमची उलोवणी जाली ऑलमोस्ट फॉर 25-30 मिनिट्स। डिस्कशनूय जाल्लें आसा आनी तांकांय तांणी अश्युअर केल्लें आसा की गव्हर्मेंट कन्सर्न आसा हो प्रश्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान। गोयचे मायनिंग फ्रंटवाले फाटले वर्स जाले PMक मेळूंक दिल्ली यो वच करून हुमरे झरयतात। गोयचे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री धरून खासदार मंत्र्या मेरेन एकल्याकूय अजून प्रधानमंत्र्याचो सादो अपॉइंटमेंट सुद्दां मेळना। आतां 20 तारखेर गोयच्या मायनिंगाचेर दक्षिणेंतले BJPवाले PMक कशे कितें प्रश्न विचारतात, ताचेर कश्यो कितें जापो येतात, ताचेर गोयच्या मायनिंगाची दिशा आनी दशा कळपाची। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। 16 जानेर गोयचो अस्मिताय दीस। गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान मेरशे जॅक सिकेराचो अर्धपुतळो बसयलो। थंय विधानसभे मुखार जॅक सिकेराचो पुतळो उभारपाचो इशू आयलो। जनमत कौला वरवीं गोयची वेगळी वळख सांबाळपी हो दीस मोठ्या दबाज्यान मनूंक जाय म्हूण विजय मडगांवां उलयलो। मायकल म्हणटा एकूय पक्ष अस्मिताय दिसाक शासकीय स्वरूप दिवपा विशीं प्रामाणीक ना।
जनमत कौलाचो इतिहास खंय पाठ्यपुस्तकांनी येवकूच जाय। आमच्या पुतळ्याचे दोतोर जॉर्ज सिक्वेराचे उद्घाटन जाले। लिबरेशन हे तशें पळोवपाक गेले जाल्यार ऑटोमॅटीक जावपाचेंच। जेन्ना देश फ्री जालो तेन्ना हे दिशी एक स्टेट एक पोर्चुगीज एन्क्लेव येद्या व्हडल्या देशान आसूंकूच शकनासली। सो केन्ना ना केन्ना ती एनेक्स जावपाचीच आनी एनेक्स ती जालीच। सो लिबरेशना पळोवन व्हडलो म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान शहर म्हणटा तो ओपिनियन पोल। कित्याक ओपिनियन पोल जर जायन आसलो जाल्यार आमकां आयडेंटिटीच आसपाची न्ही। I have spoken to the Chief Minister and I want to announce that from this academic year, once the report of this Sawant committee, which was meant to give, I think is submitted, from this academic year, this chapter will be included in the school curriculum. The party that ruled Goa for maximum time, the Congress party, has today, its president today has even faltered on the date of the opinion poll. So my charge is that the Congress party has a Maharashtra-wadi hangover. This hangover is there for a long time because people who have migrated from the Maharashtra-wadi party have come and taken hold of the Congress, and because of the bankruptcy of leadership in the Congress, they have now become leaders in the Congress party. They don't know about Goa's identity. They have ignored it so far and they will continue ignoring it. They are only responding because we as a regionalistic party have brought Goinkarpan, which is Goanness, into the forefront. The recognition of Dr. Jack Sequeira in the Legislative Assembly complex by virtue of her statue, a demand pending for a long time from the people of Goa. We intend to achieve this in a matter of time. We want the people of Goa to rally behind us, which is the only regionalistic party fighting for this, and it is a matter of time by which we will achieve this. We become politically impotent. Okay. We are politically potent at the moment. What I am trying to say is, if we don't enforce our political potency, we will be termed politically impotent. That's it. Yes. विजया सरदेसायान सांगिल्ले की दोतोराचो पुत्र कशेय भाशेन आमी ह्या वर्सा पासून हिंगा घालतली म्हूण पोरबोरी सेक्रेटेरिएटान पळय वर्स काबार जालें तरी पुत्राचो कांयच खबर ना। पत्ते सोगली जोगडी आलू बोली कांयच जायना। Not recognized by government of Goa. One day this will happen. The dream of the Goans to see that opinion poll is on the calendar of the government. The generation which is there today, from first standard till say even SSC, they don't know who is Jack Sequeira. They don't know those 40 other people who fought to keep Goa for Goans. 50 वर्सां ओपिनियन पोलाक जावन वतकर सिनियर सिटीजनाचो इश्यू उरला, सो आज दिसून लागना। हो इश्यू सिनियर सिटीजनाचो न्ही, सिनियर सिटीजनांनी गोंय तेन्ना राखला आसतलें, तांकां आमी मान दिला। ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून आमी गेल्या वर्सा केलो। रवीन केळेकरान कावन्सिल ऑफ एक्शन म्हूण केलें आनी 5-5 जाणांनी बॅच करून अरेस्ट करपाची, दाखोवपाक आमची शक्ती। जायते जाण गेले भयणी, पूण म्हाका आपयली नोताक गेल्यार सगळे जाण रावल्या रागान। ही कोण आयल्या महाराष्ट्रासान ही बायल, हिका मारूंकूच जाय। आनी व्हडली हांव मिटींग घेताली, हांव भियोंक ना। मरूंक जाय जाल्यार एक पाट मरूंक जाय आपल्या गांवांत, आपल्या लोकांक, म्हणून हांव रावली थंय रावली। सगळे लोक एकठांय जालो, हांवें सांगलें बांदो भयणानो, महाराष्ट्रान गेल्यार तुमी व्हडल्या दर्यान बुडटली। गोंय धाकटें पूण सारकें रेस्पेक्टाचें, आमकां बरें, आमी वयचें न्ही। हे मुहूर्तान सगळे जाण भुरगे आनी कोण कोण आसा ते फातरांचो पावस म्हाजेर मारलो, सगल्यांनी फातर मारले। हिका धांवडावंकूच जाय, हिका जिती मारूंकूच जाय म्हूण। हांव भियोंक ना, देवान म्हाका शक्ती दिली। टुरिझम खात्यान पर्यटन धोरणाचेर दवरिल्ल्या प्रेझेंटेशनाक फकत 4 आमदार, 4रांतल्या 3गांनी ड्राफ्ट पॉलिसींतलीं कुतां काडली। गोंयचे टुरिझमाची जमिनी परिस्थिती ड्राफ्टांत दिसना म्हूण आमदारांचो आरोप।
सगळ्या जाळवणदारांक विश्वासात घेवन खंय धोरण करचें। मास्टर प्लान करून 3 कोटी उदकांत, आता धोरणाचेर उरिल्ले 2 कोटी बुडोव नाकात म्हूण मायकलाचो उलो। पर्यटन मंत्री म्हणटा आपूण सगळें दिस्त करता। पर्यटन खात्यान 2016 टुरिझम मास्टर प्लान करून 3 कोटी कट दिले। तो मास्टर प्लान कोनशाक मारून आता 2 कोटी मोडून टुरिझम धोरण करतात। 5 कोटी KPMGच्या बॉल्सांत ड्राफ्ट केला, ताचो जमिनी परिस्थिती कडेन ताळमेळ ना। आमदारां खातीर दवरिल्ल्या प्रेझेंटेशनाक मेजून 4 बुडका। That while the policy was being framed, the size of the state has not been considered. And it appears from the policy that everything that happens in the tourism world all over the world is to be put into Goa. That cannot happen. And it's because mainly charters have not come. It's only because of the visa which they are paying. The rupees almost 17,000 rupees for one year. It's come for 2 weeks or 3 weeks. So इतल्याच ते पैसे तो फारीक करून गेले जाल्यार what is the point coming? They are going to other destinations. फाटल्या टुरिझम मंत्र्यान खंय मास्टर प्लानाचेर 3 कोटी कट दिले। मंत्री म्हणटा आपूण सगळें कितें तें दिस्त करता, पॉलिसी रोखडीच येतली। सिंगापूर टायप पॉलिसी केली आनी गोंया we are still talking about breaking bottles on the beach and cooking with a cylinder on the road. आणि जे हे टुरिझम पॉलिसी आणि मास्टर प्लॅन म्हणटा ते I do not agree with that. Until unless we put our house in order, tourism industry has to be put in order. Master plan केल्यार 2 वर्सां जाली, तो कोणे फॉलो करूंक ना आयज बसून। एंड सेकंडली आता पॉलिसी जी येता तेका प्रत्येक स्टेक होल्डराक भितर हिंगा हाडपाची आयज गरज आहा। बेश्टे हाडले कितें प्रेझेंटेशन दाखयले बाय सम पीपल फ्रॉम बेंगलोर एंड दिल्ली एंड वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व 5 crores, 3 कोटी खंय ऑलरेडी दिल्ले आहा। I am writing to the minister also. I am writing to the director also. I am writing to the chief minister also. Public money should not be spent just like that. पोशा हा अकाउंटांत काढल्यान दिले. Full policy review ना टुरिझम पॉलिसी आता आम्ही ऑलरेडी MLA कॉन्फिडन्सान घेतलेल्या। आता घेवपाचे आमकां ते स्टेक होल्डर आम्ही खूबशे महत्वाचे आज निर्णय घेतलेले आहा। च्या जी बेड्स आसात एक्स्ट्रा घालतात लोकांक चलपाक मेळना ते बंद करतले आमी। तशे हॉकर्स जे आसात बेगर्स भिकारी भीक मागतात फाटल्यान लागतात थंयसर ते सारके बंद। बिचाचेर ते बसीस येतात आनी थंय जेवण करतात, थंय न्हिजतात, सोरो पिवप, बाटली दवरप, हेजेर आजून कायदो जावं ना। आमी टुरिझमांतल्यान हो कायदो करतले, तो एमेंड करतले। माझे फास्ट काम जाता तितले बेगीन गोंयकारां मुखार दवरपाचें। प्रेझेंटेशन चालू आसतना मंत्री सुदीन माविन आनी जय साळगांवकार मंत्रालयांत आशिल्ले, मात एकल्यानूय प्रेझेंटेशनाक तोंड दाखयलें ना। म्हणजे सध्याची परिस्थिती पळयल्यार टुरिझम प्लानाचेर 3 कोटी उदकांत आनी नवे 2 कोटींचे ड्राफ्ट पॉलिसीचो ताळमेळ लागना। आता मेरेन 5 कोटी कन्सल्टंटांचे बॉल्सांत। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक सिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। सत्तरीत खैरीचें स्मगलिंग मोठ्या प्रमाणात चालूच। राना खात्यान खैरीचें स्मगलिंग करपी 6 जाणांक केरी नावेली लाकडां सयत धरले, सगळे महाराष्ट्रांतले। नावेली 25 खैरीची झाडां बेकायदेशीर मारून लाकूड गाडयेन व्हरतना तांकां धरले। लाकडाचें मोल सादारण लाखभर रुपया। पोलिसांनी एक ओमनी आनी 2 व्हिलर ताब्यात घेतल्या। फाटल्या म्हयन्यांत वाळपय अशीच खैरीची स्मगलिंग केस जाल्ली, तेन्ना 4गांक धरिल्ले। फॉरेनांत नोकरी दिता म्हूण सांगून मडगांवां मनोज कुमार म्हणटा त्या एजंटान 70 लोकांक टोपी घातल्या। फाटले वर्सभर रिक्रुटमेंटाच्या नांवान ताणें प्रत्येका कडच्यान हजारांनी उखल्ल्यात। नोकरेचो पत्तो ना म्हूण कांय जाणांनी पयशे मागले जाल्यार आज फाल्यां करून दीस काडटा। कांय लोकांक चेक दिले, ते बाउन्स जाले। निमाणे मनोज कुमार गायब। नोकरेच्या नांवान फटवले म्हूण बुधवारा 70 भुरगे निमाणे मडगांव पुलीस स्टेशनार पावले। आमगे पयशे बंद जालो, चेक बंद जालो। कित्या लागून पयशे तुमी कोणा दिल्ले? ते एजंटा दिल्ले। कोण एजंट? एजंट कोण? संपक मनोज कुमार। ओके हय तेक दिल्ले। कित्या लागून दिल्ले? भार धाडपा लागून, चेड्या दिल्ले, चेड्या भार धाडपा लागून। तुगे चेड्या? आमगे चेड्या। मागीर तेणी धाडना? तेणी धाडो ना, मागीर तेणी पासपोर्ट रिटर्न घेयली आनी मागीर पयशे व्हरपा तेका यो म्हणपा लागलो। आज दिता फाल दिता करून तेका आतां 6 म्हयने काडले। हम लोग दुबई जाने के लिए सिक्योरिटी जमा कराए, बोले 35 दिन में हम तुमको दुबई भेजेंगे। 5 लोग हम लोग गांव से ही इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किए। बाद में ज़्यादा दिन हो गया, कम से कम 4 महीना हो गया। 4 महीने के बाद हम लोग वेट किए, नहीं आया वीज़ा। फिर बोले कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए मनोज जी से। फिर पैसा वो वापस नहीं किए। आजकल
कल देंगे, आज देंगे, परसों देंगे, फिर हमको वो चेक दिए, ऐसा चेक, वो चेक पूरा बाउंस है। उसके बाद से मैं 2018 में मार्च में जमा किया था, आज 10 महीना हो गया हमको, जो कि मैं कितनी बार इनसे बोला पैसे के लिए, बोलते हैं आज कल बस यही करते हैं और कुछ नहीं। आम्ही करूया म्हणून किती आले त्याका दर्या म्हणून आपण आता एक एकटे उयता असा तो कॉन्स्टेबल म्हणून गेला आपण आता एक एकटे उयता असा हां तो फोण्या असा हो आता पीएसआय हो आता येऊन आम्ही करूया म्हणता फाल्या करूया म्हणता किती आता फाल्या म्हणल्या तर त्याची गावा वयतलो न्हू हांगा असताना त्याका तीन दरबा घालना गावा किती जाता पदवी तांत्रिक शिक्षण संस्था कॉलेजी विद्यापीठांनी अंदूचे शिक्षणीक वर्सा सावनूच आर्थीक मागास सवर्णाक 10% आरक्षण लागू जातले। देशभरातली सुमार 900 खाजगी आणि भौशीक विद्यापीठां तशेंच 40,000 कॉलेजीक हे विशीं सप्तकभरांत सविस्तर मॅन्युअल वतले। केंद्रीय HRD मंत्री प्रकाश जावडेकरान दिल्ली ही घोषणा केली। अनुसूचित जाती जमाती वा हेर मागासवर्गीयांचे आरक्षणाकडेन हाचो संबंध ना। To implement 10% EBC quota right from this academic year 2019-2020. All the universities, 900 universities and 40,000 colleges will be given full operational manual and OM operational mandate in 1 week time, and this will be, the reservation will be available in both public and private institutes. This will be done without disturbing the SC, ST, OBC reservations. तुया व्हिओलेक्स फॅक्टरीतल्या ब्लास्टांत गंभीर जखमीतलो आनीक एकलो गेलो। 3 जाण क्रिटिकल आशिल्ले, तातूंतलो तुयेच्या अखिल नायकाक राती मरण आयलें। राधानगरीचो 24 वर्साचो अजित नाके दुसऱ्याच दिसा आयतारा गेल्लो। तिसऱ्याचेर GMCत उपचार चल्ल्यात, तोय क्रिटिकल आसा। शेनवारा तुवें शिमिटाच्यो विटो घट करपाचे भट्टेत ब्लास्ट जाल्ल्यान फॅक्टरीचे 9 कामगार जखमी जाल्ले। एशियन कपाक लागून सुमार 1.5 म्हयनो बंद आशिल्ले 5व्या ISLाक 28 जानेराक गोंयांत सुरवात जाता। त्या दिसा सर्जिओ लोबेराचो FC गोवा खडेगांठ जमशेदपूर FC आड फातोड्ड्या खेळटलो। उपरांत फेब्रुवारी 14 तारखेर ATK आड, 18 तारखेक केरला ब्लास्टर्स आणि 28 तारखेर चेन्नईन FC आड होम गेमी जातल्यो। चौदा डिसेंबराक निमाणी मॅच खेळिल्ले FC गोवा आता 1.5 म्हयन्या उपरांत 28 जानेवारीक फातोड्डे स्टेडियमार जमशेदपूर FC आड खेळटले। AFC एशियन कपाक लागून पडिल्ल्या ब्रेका उपरांत बुधवारा नव्या वर्साचे ISLाचे फिक्स्चर जाहीर जाले। सर्जिओ लोबेराच्या पंगडाची फुडली अवे मॅच फेब्रुवारीच्या 1 तारखेक मुंबई सिटी FCच्या घरा जातली। उपरांत 4 तारखेक FC गोवा दिल्ली डायनामोजा आड खेळटले। 14 आणि 18 तारखेक फातोड्ड्या ATK आणि केरळा ब्लास्टर्सा आड खेळटले। 21 तारखेक बेंगलुरूत जाल्यार 28 तारखेक फातोड्ड्या चेन्नईना आड गेम जातली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।